प्रसंगी रूम जो आमकां अवेलेबल करून दिल्या बद्दल देवस्थान तुमचे सर्वस्वी आभार आसा. अशीच तुझ्या हातून ही समाजसेवा घडो आणि ईश्वर तुला चांगली बुद्धी देव आणि यश देव ही आम्ही ईश्वर चरणी प्रार्थना करतो. उमेदीन हांगासर वावरतात आणि त्यांची एक ल्हानशी एक त्यांची इच्छा असली की तांकां एक स्वताचो एक रूम आसचो जेणे करून ते सगळी जी आयदनां बाकीचे कितें वस्तू आहा ते तांकां दवरपाक थंय. सो जेन्ना आमी सबंद गांवभर आमी सगळ्या लोकांची जेन्ना आमी कार्य करता बरें काम करता तेन्ना घरा स्वताच्या घरा जेन्ना आमी काम करता तेन्ना आमकां खंय कमतरता आसूं उपकरना. त्या निमित्तान हांवें ताका एक उतर दिल्लें की फुडलो राष्ट्रीयचो वाडदीस येतलो त्याच्या पयलीं तुमकां एक रूम मेळटलो आनी सगळे भितर सोय आसतली. थंय हांगा लायटीचो मातसो इश्यू आसा. लायट तेंच्यांनी एक कोणी एकट्या एका कोणाचें तुमचें नांव दिया येता त्या मिटिंगेक तुमकां एक नंबर दिवन लायट आनी ताका उदक थंयसर जोड करपाची जेणे करून तुमकां कसलोच प्रॉब्लम भितर जावचो ना. तसोच मांद्रे गांवांत आमी सबंद सगळ्या वार्डांनी ज्या ज्या कामाक जेन्ना आमी पुढाकार घेता बरी कामां करपाक लागून त्याच निमित्तान म्हाका ह्या वाड्यार जो निवडून हाडला तुमचो जो प्रेम निश्चित म्हाका दिसता आयज अभिमानाची गोष्ट की जेन्ना स्वताच्या वाड्यार जेन्ना एक असो मान सन्मान मेळोन जेन्ना असो सत्कार घडोवन हाडटा तेन्ना एक जबाबदारी वाडटा की ह्या वाड्यार हेच्या पयलीं सुद्दां आमचे एक ज्येश्ठ नागरीक आमचो बापला राया नाईक जे आमचे आजोबाच्या म्हणजे आजाच्या वयाचे आजो आमचे चुलत आजो कसो तर तेणे एक बरें कार्य केले सबंद गोंयभर तिने आपलें नांव कमयलें. सो त्याच पद्दतीन त्याच्याच पावलार पांव दवरून एक म्हाका एक प्रयत्न करता की ह्या वाड्यार तशेंच मांद्रे गांवांत तशेंच गोंयभर एक नांव करचें बरें कार्य करचें म्हणून जी ज्या ह्याच आमची एक लेडीज जेन्ना एक पंच म्हणून निवडून येयले तेन्ना तांकां एक सरपंच पद तेणी भोगलेलें मांद्रे पंचायतीन. सो तिचे बी एक थंयसर एक नांव आमी घालचें. अशें जायते आमच्या वार्डार तशेंच पंच म्हणून निवडून येयल्ले जे आमचे भास्कर नायक आसात धनंजय नायक आसात तेंच्यांनी हे गांवांक लागून तेंच्यांनी वाड्याक लागून खूब कामां केल्ली आहात. प्रत्येकांची नांवां जी खंय ना खंय आमी जेन्ना एक समाज कार्य करता कसलेंय डेव्हलपमेंट करता तेन्ना तेंचे एक उगडासाक लागून की तेंच्यांनी एक आमच्या वाड्यार हे पंच आसले आनी तेंचे कार्य असले तर तेंचे प्रत्येक जे आमचे डेव्हलपमेंट काम आसता ते कामाचेर तेंची एक नेम प्लेट लावची जेणे करून जी फुडली जी पिढी आसा की तेंच्यांनी विसरचें न्हू. जशें आमी आयज पर्यंत आमच्या पर्यंत खबर आसा आमी पळयलां की बापला बाबा कशें काम करताले कशें ते काम करपाक लागून ते फुडाकार घेताले ते मागीर शेतीचें आसूं नाजाल्यार आनीक कसलें सामाजीक कार्य आसूं तेंच्यांनी जी तेंची धडपड आनी तेंची ते धाडाडीन ते फुडें सरताले. म्हाका दिसता म्हाका तें खूब सोंपें पडटा जेन्ना खंयच्या तरी डिपार्टमेंटान खंयच्या तरी मिनिस्टराच्या फुड्यान वचपाक जेन्ना हांव वयता नायक वचचो खंयचो रे बापलाक बी वळखता म्हण आमचो तो चुलतो रे म्हणजे आजो तो तेन्ना एक वळख आनी दाखोवपाची गरज पडना कित्याक ते तेणी कार्य केलें आनी ज्या पद्दतीन तो काम करतालो तेणी एक नांव जें कमयलें गोंयभर. सो त्याच पावलाचेर पांव दवरून ह्या वाड्या बरोबर सबंद मांद्रे गांवच्या बरोबर मांद्रे मतदारसंघात काम करपाची एक इच्छा आसा.